mój masasna, Bapa putakat mia, Undun mój masasna, Bapa putakat mia, Undun mój masasna. बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसां आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. मेलोल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो, हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवीं. आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजूच्या मरणान सगळें थांबना, बगोर ताणें पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें, जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसणें मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचें सवें अमोर जिवीत आसा, हें सोत मानून घेवप. भागिवंत फ्रांसिस्क शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसां आनी आयज ताचें फामा म्हणजे फाल्यां थावन ताच्या परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावार्थ खोलावून आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलोल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भागिवंता पोरी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अनुभवान गिरेस्त जावं म्हूण मागूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखतान मागुया. आणि मोगाळ भयणी बाबांनो, सुरवातेच्या उतरांनी जी कल्पना उक्ती केल्यान ती आमच्या काळजा मनान दवरून हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ती बरी माटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुती गुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच आंखवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमचे खासगी तेसाव खासगी मागणे ओगेपणान बापाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सांसवून सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका सुवाळाक देवदूतान सांगलें ते दोग साक्षी म्हटल्यार अर्जेंटिनाची 2 साडां आनी संवसाराच्या दोनूय हुजीर आसतल्यो 2 दिवल्यो कोणूय तांकां वायट करून सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सोदतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काल पावस पडना जावं मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलूंक रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गवायकी तांणी दिवंक जातच पातालांतली वयर सरता ती मनसात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयतली आसतली. त्या शारांची कुणेचीं नांवां सोदोम आनी इजिप्त, सगल्या पर्सांची, कुलांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतलीं आनी ती समाधानी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समरंभ करतलीं आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशाकुलाक खूब कनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगळीं बारीं कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गांतल्यान एक थालो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानांचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतोरें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. सगळीं म्हणया, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. साबाब, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोत, म्हजो किल्लो, म्हजो तारो, दाल म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजें आदीन करता. साबाब,
सोरेस्पोर मोचो कोडप हांव ताका वाकांटा तुज्या मानाक देवा नवें गीत रोचून गायता 10 तारांचे किरनोळ्यांचेर तुजी किर्ती गाजोयता तूंच राजांक जोय दिताय तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय साबाब सोरेस्पोर मोचें कोडप हांव तुका वाकांटा उद्गाराक सगळीं उबी रावया सोम्या जेजू क्रिस्तान मोडनाचो भस्म केलो शुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरोन पोरजायलें सर्वेस्पोर तुचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान एकदां थोडे साधुकी जेजू सोशी आयले ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटा तसले मनीस तांणी ताका हो प्रश्न घालो गुरुजी मोजेसान अशें आमकां बरयलून दवरलां कोण एकऱ्याचे लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची तर 7 भाव आसले पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो दुसरो ताचे लागीं लग्न जालो आनी तोवूय भुरगें नासतना मेलो मागीर तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो तेच परी 7य जाण सोदसोद दोरी नासतना मेले सगल्या ओन निमाणी बायलोय मेली तर 7य जाणांची पोतीन ती जाली म्हणटोच मेल्ल्या पुनर्जीवन जाली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची ती पोतीन जातेली जेजून तांकां सांगलें ह्या संवसारांतली मनशाचे दादल्या बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात पूण त्या दुसऱ्या संवसारांत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जी कोण पुर्ती जातोली मेळटीत ती लग्न करूंक घेनात आनी दिनात तांच्यान आनीक मरूंक जायना ती देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जाता देखून ती देवाचीं भुरगीं मेलोलीं खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच झिरकुटाची खबर सांगतना थंय दाखयलां तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव म्हणटा देखून मेल्ल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो ताका सगलीं जिवी शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें गुरुजी तुवें बरें सांगलें आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भयणी भावांनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो एका वाठारांत एक क्रिस्ती तरणाटो आपलें जिवीत जियेतालो ह्या वाठारांत क्रिस्ती धर्म उक्तेपणी जिवंक जायनासलें
त्याच पासत जी भाव भयणां जी कोण क्रिस्तांव आसतलीं ती गुप्ती आपलो धर्म जियेतालीं आनी जरूय तर उक्तेपणी तूं तुजो धर्म जियेतालो जाल्यार तुका ते दवरताले आनी बोणकुणीन घालताले. पूण तरणाटो मातसो काळजीदार आसतलो आनी काळजीदारपणी आपलो क्रिस्ती धर्म जियेता आनी असले आपलो क्रिस्ती धर्म जियेता आसतना ताका दवरतात आनी बोणकुणीन घालतात. आनी बोणकुणीन घाल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्या भासांचे कोश्ट वेगवेगळे धुमाळो वेगवेगळे पिडापीड ताका दितात. आनी असल्या सगळे संस्था आसतना तो देवाचेर जेजूचेर आपलो भावाद सोडिना ना म्हूण क्रिस्ती धर्म सोडून दिना. आनी हे सगळे धुमाळो दिल्या उपरांत जेन्ना ताका आखरेक ते सोडून दिवंक सोदताले तेन्ना तांचे मदलो कोण तरी ताका प्रोश कोत्ता. इतले तुका आमी धुमाळो दिलो, इतले तुका कोश दिले, पिडापीड तुवें सोंसले, तरूय पूण तूं भावार्थांत तीर रावलो अशें कशें. तेन्ना त्या तरणाट्यान तांकां जबाब दिलो, यू कॅन टेक माय लायफ but not the life that God has placed in me, for my hope lies beyond this world. तुमच्यांनी म्हजो जीव काडूंक जायत पूण जें जिवीत देवान म्हजे भितर घाला तें तुमच्यांनी नोपयत करूंक जायना. कित्याक म्हजो बरवसो ह्या संवसारांतलो न्हय पूण ह्या संवसारा फुडलो. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या तरणाट्याची गोवायकी आयच्या देवाच्या उतराच्या संदेशाचो समारोप करता, संक्षेप करता आनी तो म्हणल्यार आमचो देव जिव्यांचो देव न्हय मेलोल्यांचो. आयचे पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आमी तें घेतलां आनी थंयसर 2 साक्षीदारांची खबर आमी आयकल्या आनी हे 2 साक्षीदार काळजीदारपणीन देवाचो संदेश देवाचो वावर ते करताले. आनी हो देवाचो वावर करता आसतना तांकांय धुमाळो भोगचो पडलो, तांकांय पिडापीड दिले, पूण तरी आसतना देवाचो वावर ते करीत रावले आनी आखरेक तांकां मरणूय फावो जालें. पूण थंयसर तांचें जिवीत सोंपना. आमी आयकलां ते भाशेन 3.5 दिसांनी देव आपलो स्वास घालून तांकां परत जिवंत करता आनी दाखयता देव मरणाचेर पुर्यान म्हाका पदवी आसा. देवाक मरणाचेर पुर्यान पदवी आसा आनी देव जें जिवीत आमकां दर एकल्याक बसयता तें सासणीक जिवीत म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां तावें करता. आयच्या शुभ वर्तमानान लुकाचें शुभ वर्तमान आमी तें घेतलां आनी हांगासर सादुकी जेजू मुखार पुनर्जिवंतपणा विशीं प्रोश मांडटात. आमी उगडास दवरूंक जाय, मनांत दवरूंक जाय, सादुकी पुनर्जिवंतपण सोत मानिनात. तशेंच ते मेल्या उपरांत जिवीत आसा म्हणूनय ते सोत मानिनात. तरी आसतना जेजूक ते फास मांडूंक सोदताले, त्याच कारणाक लागून ते जेजूक प्रोश कोत्तात आनी जेजू ह्या तांच्या प्रश्नांक जबाब दिवन पुनर्जिवंतपणाचें सोद तांचे नदरे मुखार दवरता. त्या उपरांत मेल्या उपरांत जिवीतूय आसा हेंवूय सोद तांचे नदरेक तो हाडटा. आनी आयच्या विशयाची म्हत्वाची वळ आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळ्या. मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो, ताका सगलीं आमी जिवी. तेंच मोगाळ भयणी भाव भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. ह्याच जिव्या देवाक तो परगोटूंक वेगवेगळ्या देशांनी पावलो. हें देव जिवीत घेवन थांबोन आसतना देवाची बरी खबर ताणें परगोटली. ताच्या जिवितांत जायतीं वादळ मळां उपरासलीं. तुफानाक तो सांपडलो, कोश्टाचेर आयले, पिडापीड ताका भोगूंक पडले. तरी आसतना ताणें वावर सोडूंक ना. बरी खबर परगोटीत तो रावलो, कित्याक ताचो बरवसो जिव्या देवाचेर आसतलो आनी ह्याच जिव्या देवाक ताणें परगोटलो आनी ह्याच जिव्या देवान बासायलोलें सासणीक जिवीत तो परगोटीत रावलो.
सासणीक जिविताचो बोरवोसो ताणें जुंयसोर आपल्या उतरांतल्यान कोन्नांतल्यान वागणुकेंतल्यान दाखोळ केलें. आज आमच्या जिविताक ह्या विशयांतल्यान कितें घेवया? 3 वस्तू तुमचे नोदरे मुखार दवरूंक सोदता. पयले सुवातेर मोगाळ भयणी भावांनो, दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन जिव्या देवाक आमी अनुभवता आनी हो जिवो देव संस्कारलोल्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्तारार हाजीर जाता. कितल्या भावार्थान आमी ह्या जिव्या देवाक अनुभवता काय नियाळ करची गरज. आनी मोगाळ भयणी भावांनो, आमी तर जिव्या देवाक अनुभवतलो जाल्यार आमी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवची गरज. दर दिसा वो आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी ह्या जिव्या देवाक अनुभवया, ह्या जिव्या देवाचें आसणें बगुया आनी ह्या जिव्या देवाक आमच्या जिवितांत शेवून आमच्या उत्मीक जिवितांत वाडुया. दुसरे सुवातेर पवित्र संस्कारान आमी जिव्या देवाचें आसणें आसा म्हूण सोत मानता. आनी जेन्ना ह्या पवित्र संस्कारान आसलेल्या जिव्या देवा सांगाती आमी वेळ सारता तेन्ना आमचें जिवीत जिवंक आमकां जायतें सोंपें जाता. आनी मोगाळ भयणी भावांनो, जेन्ना ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी वेळ सारतल्या आमचें जिवीत ह्या जिव्या देवाक आमी उक्तें कोत्तल्या, आमचे कोश्ट, आमचे प्रोश्ट, आमचे वायट विगणां आमी ताका सांगतल्या तेन्ना जिवीत जिवंक आमकां सोंपें जातलें. तर मोगाळ भयणी भावांनो, सोयेक मेळटा तेन्ना हो वेळ काडून पवित्र संस्कारा मुखार बसून जिव्या देवा सांगाती वेळ सारून आमच्या जिविताक घोटाय घेवया आनी जिविताक मार्गदर्शन घेवया. आनी तिसरे सुवातेर जिवीत देवाचें देणें आमकां. जिविताचो दोनी एकटोच देव, आमी फकत ताचे कारभारी. तर जिविताक मान दिवया, कित्याक ह्या जिवितान हो एक कुडींत देवाचें आसणें आसा. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपाची रचल्यान आनी त्याच परी ताणें आपलो स्वास आमचे भितर घाल्लो आसा. जिवीत काडूंक आमकां अधिकार ना, होक आसा तो फकत एकल्याच देवाक. तर जिविताक मान दिवन आमचे भितर जें जिवें आसणें देवाचें आसा तें स्विकारून एकामेकांताय बरे भाशेन संबंदान जिवंक आमी प्रयत्न करुया. तर हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका आनी तुका देवाचो आदार मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गोरजो आनी मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मानी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या शेगुणी जिविता वरवीं पोरचेक जिव्या देवाचे नमुणे जावं आनी ताचे देखीवोत जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो बाबार्थ तिरावंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. वागिवोन फ्रांसिस शावियराचे रेलिकाचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो बाबार्थ जिवाळ जावंक आनी जी ताचे रेलिकेशी भोक्तीन मागतात तांकां पेकोवणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान
Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका बाबार्थ्या खातीर जायतीं आमची बाबा भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो बाबार्थ तिरावंक आनी आमी सगळीं एक जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी तांणी घेतल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका Jesuच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांनी उदगाल्लोली मागणी तशेंच आमच्या काळजा मनात आसलेली मागणी आमी तुका उबारता. तुजी खुशी जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो मोच्या तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. मोगाळ बाबा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सोर पुर्विदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनोन सोबदा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून
पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भोगतां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. Survis surgani sofia bona tuja voi bovi un surgi tu casu isu sorves pora chinavi yeta casu un surgi tu casu isu. बापा कोरोस तूं पोवीत, तूं सगल्या पोवीतपणाची सोर तुज्या पोवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पोवीत कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान बाबा ताचो गोड परगोटुया. Gesù ami odokata ani ekalci klepietau title paudi tu voi bovan Yesus ami tu ce moron borgotau. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोर शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक, सिमियाव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेळ्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्यांक सोमेस्तांक तुमचे पोरजोडीत मुखामोड फुडें फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागविवन झुजे बागविवन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकवलें प्रार्थन सगलीं बरोबर भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेदान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्या दिशान दिसोरां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराची पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराची पाप कातली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. इश्टानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
घेवची भुकेल्यारू आमचो आत्मो दानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव दिता आमचो आत्मो दानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव दिता जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. ह्या शुभ वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोरुंबल्या फादर मोविन डिकोस्ता ताका आनी सो बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पोंगोडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 मेरेन आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. आयज सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 आयतारा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाचीक परब आमी समोरंबतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी केरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं, ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वाजता, मलयालम भाशेन 12:15 वाजता आनी 2 वरांचेर केरीत मीस आमच्या मायग्रंट भाव भयणांक आसतलें. तशेंच फाल्यांच्या दिसा CCBI पास्टल प्लॅन 2024-2033 अलॉंग विथ DCBA हांची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां हातूंत भाग घेवंक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 25 अलेक्झांद्रियाची भाग्यवंत कातारिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलोलें आसा. परबेचे मीस 9:15 वाजता हांगासरूच आसतलें. तशेंच सत्र आयदोरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळीं 11 वरांचेर मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगली बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. सोणेकल्यान आपल्या खातीर खास ह्या वेळार मागणें करचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वकाणटाव. आमेन.